नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। केपीएमजी कन्सल्टंट कंपनी कडल्यान चुकीचो अहवाल। विजय म्हणटा ब्लॅकलिस्ट करात। केपीएमजीक 7 कोटी कित्याक फारीक केले, युरीचो प्रश्न। राज्यांत मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर हॉटेलां। सरकार अशा हॉटेलांचेर करतले कारवाय। वीज आनी उदकाची जोडणी काडटले, मंत्र्याची शिटकावणी। संजीवनी कडल्यान 5 कोटी 10 लाख रुपयांची टोपी घालून फरार जाल्ल्या कंत्राटदाराक अटक करून न्यायालया मुखार केलो हाजीर। नगर नियोजन कायद्यांतल्या 16 कलमावेल्यान विधानसभेत बोवाळ। 17(2) अंतर्गत जमनीचे रुपांतर जाव येता जाल्यार 16 ची गरज कितें? कलम करचे रद्द, विजयाची मागणी। कावरेपिल्ला पंचायतीच्या स्टॅम्पाचो आनी लेटर हेडीचो सरपंच करता गैरवापर। बेकायदेशीरपणान काडटा स्टॉप ऑर्डर। आरजीचो कार्यकर्तो आदित्य देसायाचो आरोप। फोंड्याची 7 बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाचो मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला आदेश। बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डाचेरूय येतली गदा। आता खबरो विस्तारांत। पर्यटन खात्यान नेमिल्ली केपीएमजी सल्लागार कंपनीन कोविड काळांतले सर्वेन चुकीचो अहवाल दिला म्हूण मंत्री रोहन खंवटेन विधानसभेत कबुली दिली। केपीएमजीक ब्लॅकलिस्ट करचे म्हूण विजयाची मागणी। चुकीचो अहवाल दिवपी केपीएमजीक 7 कोटी कित्याक फारीक केले काय म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाचो प्रश्न। तुवें 116 hotels, 3 star and above. 3 star and above, there are 116 number of units which are unregistered and they still operate in Goa. 116 hotels येदेशा गोंयान above 3 stars. स्पीकर सर, ही आता हॉटेलां तूं GST रेजिमान and compliance with government regulations कशी करतलो आनी तुजी जेल तूं म्हणटा बरें काम करता जाल्यार 2019 ते आतां मेरेन तुका रेव्हेन्यू लॉस जालो तर जेल तुजें रिकवर कशें करतले? तितली कोंकणीन सांग, भाशण नाका। स्पीकर सर, तो जे फिगर सांगता आर बेस्ड ऑन द केपीएमजी सर्वे रिपोर्ट। केपीएमजी कडेन जेन्ना आमी विचारले हे फिगर्स खंयचे, दे देमसेल्स डोंट हॅव डेटा आनी तांणी म्हाका सांगिल्लें आमी सॅम्पल्स घेतिल्ले 579 लोकांचे फ्रॉम द इंडस्ट्री। They took sample surveys of roughly about 17 associations. सगळी association नावां सांगपाक जाय सगळी। So you are saying KPMG gave you false figures? KPMG has blacklist KPMG. Blacklist KPMG. Because KPMG has given a referral figure. Referral figure, and I stand by it in the floor of the house. It is no data available to support the data that they have given. म्हणून तांकां आतां आमी very clearly तांकां नोटीस काडपाक लायल्या की जो तूं डॉक्युमेंट काडटा तो रिफरल जावंक शकना। जो डॉक्युमेंट तूं काडटा ताका तुवें यू शूड हॅव पॉइंटर्स टू सपोर्ट, ना जाल्यार यू कॅनॉट गिवन। तशें कशें तो म्हणटा तशें फिगरूय कशें दिल्या स्पीकर सर? एक मिनिट स्पीकर सर, तशेंच पळोवंक गेले जाल्यार तशेंच फिगर दिल्या तांणी वीच एनीबडी वील हॅव स्टार्ट हॅविंग डाउट्स। समज तुवें खंयचो एक घेतलो हॉटेल कॅटेगरी 76, 16% अनरेजिस्टर्ड, 91 टोटल हॉटेल्स म्हणून सांगल्यांनी। 15 हॉटेलां कमी। एक कॅटेगरीची हॉटेल 5 स्टार जी असता स्पीकर सर 100% आर रजिस्टर्ड विथ टुरिझम डिपार्टमेंट। एकूय ना अशें ना। जेन्ना ताका विचारलो एक कॅटेगरी डेटा जाल्यार दे हॅड अ इश्यू। सो आय एम गेटिंग इनटू द पयशे दिले केपीएमजीक? ह्या रिपोर्टाक कांयच पयशे दिवना। कांयच दिवना। आनी कितें केपीएमजीक तू पयशे दिता खंय? स्पीकर सर, पयशे रिकवर कर मरे। इफ दे आर गिविंग यू फॉल्स डेटा, टेक एक्शन ऑन केपीएमजी। स्पीकर सर, विजय साहेब बसून घे। स्पीकर सर, उत्तर जाय तुमकां, उत्तर जाय न्ही? ना स्पीकर सर, एक मिनिट, हांव सादी मागता, तो भाशण दिता। हांव म्हणटा कितें, तुका फॉल्स डेटा दिलो एक एजन्सीन। केपीएमजी म्हणटा हांगाची एजन्सी न्ही, स्कॅन्डिनेवियन एजन्सी। नरेंद्र मोदीची कॅम्पेन ताणी ते जर तुका फॉल्स डेटा दिता, एक्शन घे। म्हजे सोयरे न्ही ते। स्पीकर सर, हांवें सुरवातूच केल्ली। जो केपीएमजी म्हूण विजय सरदेसाय, now this KPMG was given Sir Vijay Sardesai 7 crores for master policy and Sir Vijay Sardesai. Speaker sir, ह्या रिपोर्टाक 1 रुपया दिल्लो ना। सर जो मंत्री बाब, एक मिनिट, जो मास्टर पॉलिसी एंड टुरिझम पॉलिसी जो केल्लो केपीएमजीन,
And at that time you were, I believe, in the opposition. And the Glenn Ticklow जो पहिलो आमदार आलो, he said it was a copy-paste thing. Do you stand by that? 7 crores were given to this KPMG. They are giving you false information that 3 Motion stars leader, are तुम्ही only प्रश्न 85. specific प्रश्न So विचारा. what is with this चर्चा भरपूर KPMG? झाली तेका आसा. recover करतो. 7 crore दिले Great. तेका Sir, tourism शुभ answer policy दिया तुम्ही. करपाक. And or Sir, false शुभ answer दिया information वेळ लागलो तुका. Because Bob Yuri is away from the question, तरी ताका सांगता KPMG was appointed as per the as tourism master plan करपा खातीर ताका appoint okay. केल्लो. Yeah. तातूंतल्यान policy, तातूंतल्यान GTB, तातूंतल्यान empowered committee. आणि हातूंतल्यान our honorable chief minister is the chairman of GTB. We are ensuring all issues are discussed on the empowered committees or GTB to see that the things are taken ahead. So what KPMG has given is KPMG had correct. given 6 modules. सगळी मॉड्युला प्रमाणे जे तांणी काम केलां ताच्या खातीर ताका पयशे दिल्ले आसात. राज्यात जी हॉटेलां पर्यटन खात्या कडेन नोंद ना तांचेर खर कारवाय जातली म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेची विधानसभेन जाप. दक्षिण गोंयांत 113 जाल्यार उत्तर गोंयांत 180 बेकायदेशीर हॉटेलां बुकींग घेतात अशी माहिती मंत्री खंवटेन सभाघरांत दिली. 1 वर्सा पयलीं तांकां पर्यटन खात्यान नोंदणी करची म्हूण मुजत दिल्ली, मात तांणी करूंक ना अशेंय खंवटे सांगता. Because with mining industry that was on decline, tourism has become the mainstream of Goan economy. With 16.44 GDP share, tourism is booming in Goa. But it is also noticed that large part of the revenue is not been collected by the government due to the presence of unregistered entities operating various services in this sector. A joint question was to know what is the extent of unregistered tourism activities in the last 5 years. What action has been taken to minimize this? As per the answer, Honorable Minister has provided a 155 pages report prepared by KPMG consultant in 2020 on coping with COVID, survival and revival of Goan tourism industry. Speaker, sir, this report is actually to study how COVID affected the tourism industry of Goa starting in April 2020. Notwithstanding with that, the report says that high percentage of 43% of business in tourism in Goa is unregistered. Online platforms have been the mainstay of booking hotels now. आता unfortunately कितें जालें इतलीं वर्सां online जे OTAs आसात, they themselves were not registered with the department. And ते जेन्ना registered ना, तांच्या under हॉटेलां कितलीं registered आसा आनी कितलीं registered ना, जो धंदो करता, होय प्रश्न आशिल्लो. आमी जेलाक दिलो टास्क आनी ताका सांगलें एवरी वीक 7 डेजान तुमी मिनिमम 25 नॉर्थ 25 साउथ आयडेंटिफाय करून आमकां दाखोवची म्हणून. Where they were supposed to go to online platforms, check the hotels and submit to us the report of how many people have been illegal, how many people have been legal. In the same time, Speaker sir, आमी online जे OTA platforms म्हणटा, तातून Ibibo Group Private Limited, Booking.com, EcoStay LLP, Airbnb आणि Make My Trip या 5 जाणांनी register केलें. Agoda, Expedia, Trip.com, Is My Trip, Yatra.com, TripAdvisor, Travel Velocity, Orbitz, Clear Trip, Goa.app. हे जे OTAs आसात, तांणी अजून पर्यंत येवना for which notice has been sent to them. Secondly, roughly about in the north, we had roughly about 188 hotels in the north आणि जवळ 113 in the south. Where in spite of asking to register, they didn't comply, for which we have asked for disconnection of electricity and water with the respective agencies. The biggest challenge today, as a cruise bab munta, is homestays. The biggest challenge is second homes which are coming here and not available with anybody, but can be available only on OTA platforms. And हांवें आज very clearly स्पीकर डायरेक्शन दिल्लें आसा, वर्सां जालें, तांकां टायम दिला. आतां it is ह्या माध्यमांतल्यान सुद्दां सांगूंक सोदता, whoever is involved in the business of illegalities either will be fined, the fine as per circular is close to 1 lakh rupees, and otherwise his electricity water disconnection will take place. ना जाल्यार तांणी ह्या प्लॅटफॉर्मार येवन अंडर ईज ऑफ डुईंग बिझनेस रजिस्टर करचे, जातूंतल्यान तांकांय लिगॅलिटी मेळटा, सरकाराकूय एनावळ मेळटा. हे आमी 3,000 आमी फक्त रेजिस्ट्रेशन चार्जीस घेवन स्पीकर सर जवळ 82 lakhs आमी वाडयले ओनली ऑन रेजिस्ट्रेशन. GST वेगळी, सो रेव्हेन्यू लिकेज आशिल्ली, आमचे कडेन रिकॉर्ड नाशिल्लो, लॅप्सीस आशिल्ले ते मानता आनी ताजेर करेक्शनूय आमी ऑलरेडी सुरवात केल्ली आसा स्पीकर सर. येस. 2017 संजीवनीक 5 कोटी 10 लाख रुपयांची टोपी घाल्ल्या कंत्राटदाराक निमाणे सांगे पुलिसांनी न्यायालया मुखार हाजीर केलो. आता ह्या प्रकरणात कोर्ट कितें तो निकाल दितलो म्हूण संजीवनीचो प्रशासक सतेज कामतीन सांगले.
संजीविनी कडल्यान 2017 ऊस तोडणी खातीर मानाय हाडटा म्हण सांगून कारखान्याक वट्ट 5 कोटी 10 लाख रुपयांची टोपी घालपी पुणे महाराष्ट्राचो कंत्राटदार प्रदीप भगवान जमादार फरार आशिल्लो. निमणे ब्रेस्तारा सांगे पुलिसांनी ताका न्यायालया मुखार हाजीर केलो. संजीविनी कडल्यान 5 कोटी 10 लाख रुपया घेवन कांय दिसां खातीर ताणें ऊस तोडणी खातीर मानाय हाडिल्ले. मात उपरांत ताणें फुज्ज्यो काडल्यो. आम्ही 2017 एक टोलीचो जो लिडर आशिल्लो पळय ताका आमी 5.1 CR एमावंट दिल्लो टोली हाडपाक आनी ताणी टोली हाडली पण थोडे दिसान रातोरात ते हांगाच्यान गायब जाले. ताजे नंतर आमी खूब प्रयत्न केलो ताका सोदपाक पण आमी तेचे यशस्वी जावंक ना. मागीर जेन्ना ताजेर आमी एरेस्ट करपाक गेले तेन्ना ताका आमकां 2 चॅक दिले 2.5 CRचे टोटल 5 करोडचे. ते जेन्ना आमी क्रेडीट करपाक गेले एनकॅश ते बाउन्स जाले आनी ताजे वयर आमी बाउन्सिंग ऑफ चॅक हाजेर आमी पोंडा पुलीस स्टेशन तशेंच सांगे पुलीस स्टेशनान ते आमी तक्रार नोट केली आनी थंयच्यान ती ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटातून कोर्टान ती पावली. ताजे नंतर आमी खूब प्रयत्न केले ताका कशे तरेन ताका हाडपाक पण ते आमकां कशेंच सापडूं ना. एक्चुली ते 3 जाण आशिल्ले पण जो मेन लिडर आसा पळय ताका निमाणें आमी काल सांजचे आमी ताका कोर्टान प्रोड्यूस केलो. ताणें बेल खातीर एप्लाय केल्या पण ताजेर आमी आमचें ऑब्जेक्शन आमच्या एडवोकेटान ऑब्जेक्शन फायल केल्या आनी ती म्हणजे की वो फाल्यां परत बेल जंप करचो ना म्हणून कितें गॅरंटी आसा आनी ते कंडिशनान जजान ऑर्डर आमी पळोवना न्ही पण ते तातूंत नोट जातली बेल मेळटली ती एज पर द लॉ. पण फुडें कितें हे मेन म्हणजे क्वेश्चन आतां आमचेर आयला की आमकां निमाणें आमचे पयशे केन्ना मेळटले. कित्याक एकदां हे पयशे आमचे आयले की आमचे तिजोरीन एक हेल्दी बॅलन्स तयार जातलो. फाल्यां आमकां खंयच परत पावल फुडें काडपाक गरज पडचें ना आनी आमकां ते संदी मेळटली की आमकां खंय ना खंय ते हाजो बरो वापर करपाक मेळटलो. जे 2017 जो जोशी म्हणून प्रशासक आशिल्लो त्यांनी एक कॉन्ट्रॅक्टराक ऊस तोडणी टोळी हाडपाक आनी ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर 5 कोटी 10 लाखाची जी रक्कम दिल्ली आगाऊ एडवान्स रक्कम दिल्ली ताका तेन्ना ती टोळी थोडे दीस कितें काम केलें आनी टोळी गायब जाली रातोरात गायब जाली. तेन्ना संजीवनी साखर कारखान्याक त्यांनी एक फसवणूक केल्ली आसली. जेन्ना फसवणूक करून 5 कोटीची 10 लाखाचो प्रश्न परत गाजत आशिल्लो तेन्ना ताका जेन्ना त्या प्रशासकान ते मागीर परत त्यांनी 2.5 कोटीचे 2 चेक दिले. दोन्ही चेक तेगे बाउन्स जाले. बाउन्स जाले प्रकरण त्याची न्यायालयान त्याची केसीस चालू आसा. जेन्ना 2 फावटी ताका सांगे पुलीस ताका सोदपाक गेले दोन्ही फावटी ते मेळना तेन्ना काल ताका जेन्ना परत सांगे पुलीस टीम गेल्ली आनी थंयच्यान ताका धरून हाडून आयज ताका जेसीन मारलेलो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर धारबांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. नगर नियोजन कायद्यांतल्या 16 कलमा वेल्यान विधानसभेत बरोच बोवाळ जालो. जमनीच्या रुपांतरणा वेल्यान आमदार वेंझी वेगसान प्रश्न केलो. 16 कलम हो विशय सद्याक न्यायालयांत आसा देखून ह्या विशयाचेर उलोवप योग्य न्ही. 17(2) अंतर्गत जमनीचें रुपांतर जावं येता जाल्यार 16 कित्याक तो रद्द करचो अशी मागणी विजयान केली. विजय नगर नियोजन मंत्री आसतना 16 कलम हाडटा आनी आतां काडून उडय म्हणटा हे कसल्यांनी असो उरफाटो प्रश्न मंत्र्यान विजयाक विचारलो. You have said in your answer that any project cleared under 16B has not been touched. Now in this particular project, it was cleared under 16B. They have applied to you. Till date you have done nothing. Speaker says 16B, everything is kept on hold. No, can't they come under 17, this 17(2), whatever it is? No, which one you are saying is? The same property I'm talking of. 17(2) आनी येवंक सोदता. येवंक सांगलें न्ही. जाता काय म्हणटा तो तुका विचारता. करता म्हणटा न्ही. मागीर 16B काडून उडय मरे ते कित्याक दवरला. Thank you, Speaker, sir. विजयाचे बरे आहा ते.
16B काढून रे म्हणून Speaker त्या sir, कोर्टान हा. साधे त्या आयन कितें उत्तर I म्हणलें? moved a bill. तूं Speaker sir, I moved a private member bill. स्पीकर सर बिल हाडपी बाब विजय सरदेसाय आता म्हणटा काढून उडय. एक मिनिट, आनी कशें काढून उडोवपाचें तें 16B काढ म्हणून प्रश्न करता आम्ही इतले बोळ मारलो. Scam. बसून घ्या. एक मिनिट हांव उलयत तेका सगळ्यांचें उत्तर दिता अरे, बिल हांवें हाडलें म्हणून हांव काडून ना ना हांवें कितें चोरलें ATM केलो ATM. ATMाचें सोडून दी मागीर हांव एक विचारता तुका 16B हाडली कित्याक तुवें अरे 16B हाडली कित्याक 4 वर्सां स्पीकर सर डिबेट करूया डिबेट सरदेसाय 16B हाडली सरदेसाय बसून घ्या पहिले आन्सर दिवं दे आन्सर दिवं दे पहिले एक मिनिट बसून घ्या तुम्ही स्पीकर सर प्रश्न तो करता एक मिनिट मिनिस्टर ऑनरेबल मेंबर जे विचारता हाडपी आता विजयानु उल्लेख केला आता फाटी काढ म्हणून ते आता मॅटर इज इन कोर्ट आम्ही आणि ठरयला की कोर्ट केस बाय केस इट हॅज टू बी लॉट ऑफ पीपल हू हॅव गॉट देअर प्रॉपर्टीज अँड हू हॅव गॉट वॉन्ट टू डेव्हलप इट वाय शुड दे बी पनिश्ड बिकॉज ऑफ सडन सिच्युएशन्स आय एम नॉट सेइंग दॅट यू डीड अ रॉंग थिंग यू डीड द बेस्ट थिंग by mistake, now I have to be very careful of what I talk. 100%. 100%. So you agree with it. So I have to be very careful because at one point of time, at that stage, suddenly somebody appeared and suddenly somebody did some changes. As a result of it, because त्या सिच्युएशनान ह्या तरेचो प्रसंग आयलो की कितें करपाचें फक्त तुमी जर रिजनल प्लॅन म्हणून सांगले आनी वेट केले काय तुम्ही फक्त ठरयले की रिजनल प्लॅनाच्या आदाराचेरूच तुम्ही करेक्शन करतले म्हणजे मेकॅनिझम डेव्हलपमेंटाचो कसो मागीर सरकार उरतलो तुमच्या गांवांत बी आयज लोक म्हणटा की आमकां हेल्प करात लोकांचे घरां जी आहा ती आमकां सेटलमेंटान दाखयात हे सगळे गोष्टी जर फुडें वचूंक जाय हांव म्हणना की बाब विजय सरदेसायन 16B हाडून त्या 16B आतां उरला कोर्टान गेले 3.5 वर्सां आता 3.5 वर्सां कितें आमी कांयच करप ना म्हणून हांवें आतां बिल हाडला रिपील कर विजय सरदेसाय रिपील कर प्रश्न तुजो मूळ प्रश्न तुजो न्ही ताणे म्हाका प्रश्न ताचे बांद दवरपाक जाय मूळ प्रश्न तुजो न्ही सर ताणे प्रश्न कित्याक विचारलो म्हाका कित्याक विचारलो डिकोस्टा म्हापशेच्या शापोरा जेट्टीची सामकी बाबत अवतिकाय जाल्या जेट्टीचो थोडो भाग कोसळिल्ल्यान नुस्तेकार आनी ट्रॉलर दर्या मदीं भिरांत पातळ्ळा जेट्टीची दुरुस्ती करची म्हूण मागणी करून थकले मात आजून मेरेन सरकार कांयच काना मनार घेना जेट्टीच्या ह्या वायट अवतिकायेक लागून थळाव्या नुस्तेकारांच्या वेवसायाचेर परिणाम जातलो देखून सरकारान ही जेट्टी बेगोबेग दुरुस्त करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या आमकां आतां कितलींच वर्सां जालीं ही जी जेटी दिसता ही जेटी आहा जावन आहा ती डेलिगेशन कंडिशनान आहा सामकी ती केन्ना मोडत तीच कळना हे जे काम आहा ते ऑलरेडी गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आहा पळय हेचो एस्टिमेट केल्लो आहा आनी ऑलरेडी हे पायपलायनीन आहा तेंच्यांनी हांगा आमचे ऑनरेबल एम एल ए आमचो मायकल लोबो तो हे दिलाला लोबो आनी डायरेक्टर ऑफ फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर GIDCचे ऑफिशल्स येवन हांगा इन्स्पेक्शन केलें दोनदा पूण हो प्रॉब्लम आहा हांगा की जे आमचे लोकल जे फिशरमॅन आहा तेंचो डिमांड आहा की पयले जे आहा जे नस दिसता तुमकां जो सँडबार म्हणटा ताका तो नस तो एकदम पुरावल्ले आहा आनी हांगूरसून आमकां भायर वचोंक गावना आयज 1 तारखेर सगल्यो बोटी बॅन सोंपोवन 1 तारखेर बोटी भायर गेल्यो फिशरान गेल्यो पूण हांगा शापोरा जेटीक आमकां भायर वचोंक गावना बिकॉज ह्याच्या कारणां खातीर सँडबार थंयसर पडला म्हणून नस पुरावला आमकां आतां वचोंक गावतलें ओन्ली आफ्टर ऑक्टोबर नोव्हेंबरान आमकां भायर वचोंक गावतलें ते बी जेन्ना हाय टायड आसता जेन्ना उदीक भरलेलें आसता तेन्नाच आमकां बोटी घेवन भायर वयचो पडटा आनी जेन्ना हाय टायड आसता तेन्नाच ते हाय टायडीक परत आमकां भितर येवचें पडटा नाल्यार बोटी नासतात तेकोन बोटी बुडटा बोटी फुटतात तेन्ना हांव मागता परत एकदां सरकारा कडेन फिशरमॅन मिनिस्टरा कडेन आनी सीएमा कडेन आमच्या ऑनरेबल सीएमा कडेन की तेणीन आहा तो हो बेगीन आहा ते नस खोलून आमचो सुटावो करचो आनी तसोच हो जे जेटी आहा हे जेटीचें काम आहा तें वाटेक लावचें केप्यां नुस्त्या बाजारांत 3 दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो ह्या अपघातांत 2 दुचाकी चलोवपी बायलो जखमी जाल्यात अपघाता उपरांत सुमार अर्दवर येरादारी आडकून पडली ह्याच रस्त्यान भुरगीं स्कुलाक वतात तरी लोक स्वताच्या मनमानीन आपल्याक जाय तशी गाडी चलयतात बाजारांत तरी लोकांनी कमी स्पिडीन गाडी चलोवची अशें थळाव्यांचें म्हणणें
भुरग्यांक शेतकामाचो अणभव येवचो तशेंच नांगरणी पेरणी म्हळ्यार कितें तें शाळेच्या विद्यार्थ्यांक भुरगेपणांतूच कळचें हाचे खातीर वाळपय श्री हनुमान विद्यालयाच्या शिक्षकांनी खासा उपक्रम घडोवन हाडलो. माणकुल्या भुरग्यांनी शेतांत देंवोन तरवो रोवपाचो अणभव घेतलो. तांकां सांगात मेळ्ळो शेतकार तुकाराम हळदणकर आनी शिक्षकांचो. आयज आमच्या भुरग्यांक हांगा हळदणकर काकांच्या शेतान हाडलेले आसा. मुद्दामून ह्या वर्सा आमी हो एक नवीन प्रयोग भुरग्यां खातीर केल्लो आसा. भुरग्यांक चिखल म्हणजे काय, म्हणजे मेऱ्यो म्हणजे काय, तरवो म्हणजे काय, हे प्रत्यक्ष शेतकाम कशें करता हे भुरग्यांक कळपाक जाय ह्या हेतून आमी ह्या भुरग्यांक आयज हांगा हाडलेले आसा. आनी ही भुरगीं एकदम मजेन हांगासर शेतान काम करता. काही भुरगीं हांगा तरयो कुपळटा, काही मेऱ्यो लायता, तर काही भुरगीं हांगा भात लायता. तर अशा ह्या भुरग्यांक एक शैक्षणीक उपक्रम म्हणून आमी आयज हांगा हाडलेले आसा. आयज तुमी पळयता की हांगासर हनुमान विद्यालयाची भुरगीं आमचे शेत पळोवपाक गेल्ले आसा. वाळपय शहरान आतां सद्या म्हणल्यार दुळमी अशें शेत जाल्लेलें आसा आनी भुरग्यां खातीर आयज तेंच्यांनी प्रयोग म्हणून सरांनी हांगासर सगळ्या आपल्या भुरग्यांक हाडल्या. मातयेन तांकां नाचपाक आनी शेत कशें करता, शेत पेरणी कशी करता, कशें ते हेचें वयता, लायले वयता, मेरो कश्यो घालता, हे सगळें डेमॉन्स्ट्रेशन दाखोवपाक आयज स्कुलाची भुरगीं येयल्लेलीं आसा. खरें तर म्हाका खूब आनंद जाता की ही आमची शेती जी आसा पळय ही आमची पारंपारीक म्हणजे खूब आज्याच्या टायमारसून मागीर बाबान आनी मागीर हांवें अशें एक 2-3 पिढयो जाली आमी शेताचें हे लावपाचें चालू आसा. म्हणून हांवें ज्योती जे आसा पळय ते वार्षिक आमी लायता, ते बी लायला आनी एक डेमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट म्हणून आमी ब्लॅक रायस जे हालीं खूब फामाद आसा, ब्लॅक रायस तो एक प्लॉट घेतलेलो आसा. सो म्हणून तो प्रयोग जातलो. ब्लॅक रायसूय आमी ल्हान पळयतले कशें ते जाता आनी गावता पळय ते. सम्राट क्लबा वतीन बांदोडच्या स्नेह मंदिर ह्या वृद्धाश्रमांतल्या जाणट्यांक बाई पण भारी देवा हो मराठी पिक्चर दाखयलो. कितल्याशाच दिसांनी वृद्धाश्रमांतल्या चौकटींतल्यान भायर सरिल्ल्यान तशेंच ह्या आनंदमयी खिणाक लागून वृद्धांनी खोस उक्तायली. बायल आणि दादलो मनीस ही संसार करपाची जणू 2 चक्रांच. मात बायलांच्या जिणेंतले चड उतार तशेंच खंयच्याय प्रसंगात ती खंबीर उबी रावपी बायल मनीस आनी तिचो हो प्रवास दाखोवपी मराठी पिक्चर बाई पण भारी देवा सध्या बरोच चर्चेत आसा. प्रत्येक बायल मनशान पळोवपा सारको हो पिक्चर. बांदोडेच्या स्नेह मंदिर ह्या वृद्धाश्रमांतल्या वृद्धांक सम्राट क्लबाच्या वतीन हे पिक्चर दाखोवपाचें थारलें. सम्राट क्लबाच्याच वतीन एक कदंबा बसीची सोय करून वट्ट 28 वृद्धांचो पंगड कितल्याशाच दिसांनी पिक्चराच्या निमतान काय जायना वृद्धाश्रमांतल्यान मात्र भायर सरलो. पावसाच्या ह्या वातावरणात भायर सरतना तांच्या तोंडार एक वेगळीच उमेद फाकिल्ली. एक मेजबानी बाई पण भारी देवा. बरें आसा सगळें आनी हेल्प करता एंटरटेन करपाचो प्रयत्न करता एकदम बरें. सिनेमा म्हणून ऐकता म्हाका सिनेमा म्हणून सांग आता खबर सिनेमा हांव तो पळोवप अजय भाऊ आमचो म्हणटकूच हांव आनी हांव भितर आयलो पळयलें आनी मागीर म्हणलें हें वयर कितल्याशाच दिसांनी स्नेह मंदिर वृद्धाश्रमांतल्या ह्या वृद्धांनी आपल्या 4 चौकटीच्या भायर सरून तशेंच ह्या पावसाळी वातावरणात हो पिक्चर पळयिल्ल्यान आपले समाधान व्यक्त केलें. पण थिएटरमधला सिनेमा आणखी प्रोजेक्टरवरच्या सिनेमाच्यात खूप फरक पडतो आणि तो एक अवर्णनीय आनंद त्या पावसामध्ये त्यांना मिळाला. सगळं बसपासून सगळी अरेंजमेंट आमची सम्राटकडनं केली गेली. तर खरोखर स्नेह मंदिराच्या तर्फे किती धन्यवाद द्यावेत. 2 काय 3 दिसातच हो कार्यक्रम करिल्लो आनी म्हाका बरें दिसता इतले सगळे हे वृद्ध आमच्या बरोबर हांगा आसात आनी ते ह्या चित्रपटाचो आनंद घेतलाय हातूंत कांयच दुबाव ना. मुसळधार पावसाच्या ह्या आनंदी वातावरणात सम्राट क्लबाच्या वतीन स्नेह मंदिरातल्या ह्या वृद्धांक खातीर पिक्चर पळोवपाचो हो ल्हानसो उपक्रम तांकां जणू सुवर्ण योगूच थारलो.
एकनाथ खेडेकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 1 नोव्हेंबरा उपरांत रस्त्यार एकूय खड्डो दिसचो ना. मुख्यमंत्र्याच्या ह्या स्टेटमेंटाचो उकडास करी सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान इबाड जाल्ल्या रस्त्याच्या परिस्थिती वेल्यान सरकाराचो फोग काडलो. 1 नोव्हेंबरा उपरांत रस्त्या वेले फोंड पुरोवपाक मुख्यमंत्री फेल थारला. ते भायर ह्या विशया वेल्यान मुख्यमंत्री आनी भौशीक बांदकाम मंत्री आबूज जाल्यात. जेन्ना असली आश्वासनां दितात तेन्ना ती चिंतून दिवची असो सल्लो विरेशान दिला. वेदर्स रोड आतां ऑल वेदर्स रोड म्हणून मिनिस्टर एवरी टायम सांगता की गोंयान ऑल वेदर्स रोड आसा म्हणून. जेन्ना एक पावस पडटा तो रोड वेदर आनी खंयचो रोड कितें कांयच कळना. तो रोडाची जी लेवलिंग आसता इम्प्रुवमेंट आसता सगळें वयता. हेका कोण रिस्पॉन्सिबल आसा? आयज कोण अकाउंटेबिलिटी धरपाक जाय? आयज मिनिस्टरान अकाउंटेबिलिटी धरपाक जाय, इंजिनियरान धरपाक जाय, गाय कॉन्ट्रॅक्टरान धरपाक जाय. कित्याक एवरी टायम आमी मेन्शन करीत आसता, एवरी टायम आमी सांगीत आसता, भाशणां दीत आसता, डिस्कशन जायत आसता, बट सेम परत तेच येता. स्पीकर सर, हांव तुमकां सद्याक आमचे जे मतदारसंघाचे सद्याक जे पॉट होल्स आसा हे टेबल करता, कितले आसा तितले पयलू. स्पीकर सर, हांगा अशें सांगता की डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आसता म्हणून. एक रस्त्याक डिफेक्ट लायबिलिटी आनी एवरी टायम तोच घालता, तेच सांगता की डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडाच्या अंडर आसा आनी ते रिपेर जातले. बट जो क्वॉलिटी ऑफ रोड जो आसपाक जाय तो आसत ना आनी तेकाच लागून हे पॉटहोल्स पडटा. कितलेशे कडेन पळयत आसतले, आयज बाकीचे कलिग्सांनी सांगलेलें आसा की आमी म्हणटा की रोड बांदता 5 वर्सां तरी येवपाक जाय. आतां हेणेन सांगलें की 5 वर्सां तरी येवपाक जाय. 5 वर्सांचो एकदां घातलो हॉटमिक्स घातलो रोखडोच गेलो. सो अशी जी क्वॉलिटी ऑफ रोड्स आसा आयज तेजी मेंटेनन्स सारकें सिस्टमॅटिकली जायना. पयर आमकां बूक दिलो 4 वर्सां कंप्लीट केल्या म्हणून आमी ते 4 वर्सां कंप्लीट केल्या. त्या बुकाचेर सांगलें बरयल्लें आसा की 24/7 वॉटर सप्लाय दिता म्हणून. आनी त्या दिसा सीएम हांगा आसलो तेन्ना तो सांगता 2 वरां तरी दितले म्हणून, 2 वरां दितले म्हणून. सो अशी जी स्टेटमेंट आसा म्हटल्यार ही फोटिंगपणाची जी स्टेटमेंट आसा ती आयज सीएमूच करता. पावस काबार जातकच गोंयभरच्या रस्त्यार पडिल्ले फोंड भरून काडटले. रस्त्यावेली फोंडकुलाची कागाळ नोंदवपाक सरकारान ॲप तयार केला. हो ॲप बऱ्या तरेन चालीक लागला. लोकांनी हाचो लाव घेवचो असो उलो भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान मारला. Sir, I have started this app, and with this app, I have given in the reply to the question. They will be all having it. How many such potholes at what location? GIS map. We have given pothole numbers, and we have taken care of it. I'm not saying that it is 100% perfection. Nothing is perfect in this world, and we are trying our best to see that the potholes are repaired. Now, here come 2 types of potholes, because sir, potholes created by digging of the road by various departments, including my PW department, sewage department, and electricity department and other departments, and potholes because of defect of road. Because sir, we have been trying to manage it, and I'm sure with the jet patcher we have managed substantially well. And in my own constituency, where we had removed the patches of jet patcher 1 year back, they are still standing. Some of them, if there are 100, maybe 5 have gone because of various other reasons, but they have remained. Because sir, I request all MLAs, you have been given staff by the government as MLA, as including me as a minister. Please put your staff, please download the app. It's so easy. You just have to go and put a photograph instead of speaking, and then you will find results for your own self. So my colleagues, I am requesting all ruling or opposition to please do that like how NG is doing, Speaker sir. ज्ञानवापी मशिदीचे आता वैज्ञानिक सर्वेक्षण जातले. भारतीय पुरातत्व विभागा वतीन जावपी ह्या सर्वेक्षणाक अलाहाबाद कोर्टान बिरेस्तारा मान्यताय दिली. ते प्रमाण आयच्यान कडक पुलीस बंदोबस्तान सर्वेक्षणाक सुरवात जाल्या. ये जो एसआई का सर्वे आया है, मील का पत्थर माइलस्टोन हमारे लिए साबित होगा. ये बहुत बड़ा आज सर्वे जो होने जा रहा है, ये अपने आप में इतिहास है. सर, अभी ऑफिशियल वहाँ पहुँच गए? बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोग पहुँच चुके हैं वहाँ. अब क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आएगा वो तो बात की चीज है, लेकिन अभी सर्वे जो है शुरू हो चुका है, शुरू हो गया. हम लोग भी प्रवेश कर ही रहे हैं अंदर. चलने का टाइम निर्धारित नहीं है, कब तक समापन होगा, क्योंकि लंबी चलेगी, साधारण सर्वे नहीं है. आप भी जान जाओ, यह सर्वे, यही सर्वे जो अयोध्या में हुआ था 7-8 महीने चले थे. तो आप घबराओ मत, 1-2 दिन में नहीं होने वाला, बढ़िया से होगा, पूरी जांच होकर स्पष्ट हो जाएगी. इसलिए घबरा रहे हूँ, घबराना का सहयोग करें. देखिए, लगने की बात है, टीम वाले ही बताएंगे कितना दिन लग जाएगा, लेकिन सत्य तो यह है कि यही सर्वे हुआ था
यही सर्वे अयोध्या में राम मंदिर का हुआ था तो 7-8 महीने लगे थे। अभी टीम तेज चलेगी, इतना तेज चले टीम करेगी। एक संस्था है और निजी संस्था कर रही है और सरकारी है, उस पर हमला करना उचित नहीं है। लंच टाइम बुलेटिन हांगा सोंपता। हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।